युरी आलेमाव ज्यांनी जे वक्तव्य केले लापेट आमच्या आमदाराचे त्याचो आम्ही आज कणखर असो निषेध करपा खातीर हांगा सगळी जनसमुदाय जे आमचे जीत भाई आरोलकर आहा हेचे समर्थक आज सगळे जण हांगा निषेध करपाक आज जमलेले आसा। काँग्रेस पक्षाचो एक ऑपोजिशन लीडर जो युरी आलेमाव यांनी एक वक्तव्य केले की आमच्या आमदाराचेर ताका लापीड हो शब्द वापरलेलो आणि आम्ही ताका काल एक प्रेस घेतलेली आणि प्रेसान ताका जाब विचारलेले त्या जापेक तेजे अजून उत्तर येवंक ना। तर आम्ही ताका आनी 8 दीस दिता की 8 दिसा भितर त्यांनी जो शब्द वापरला तेजी एक तर तेणी सॉरी मागपाची ना जाल्यार तेणी मांद्र्यान येवन दाखोवपाची आणि आम्ही ताका कितें ते परतून जाब विचारतले आणि मांद्र्याची जनता ताका रावलेली आसा। ह्या आमदारान जी आमच्या माजी आमदारान जर हे वक्तव्य केले जाल्यार आम्ही एक समजू शकता असले पण तरी आमच्या नॉर्थ गोवा भायलो तो येवन आमच्या आमदाराचेर टिका करता ताका कांयच खबर ना त्या आमदारा बद्दल आमकां तेजो अभिमान आसा। हेका कांयच खबर ना आमदार कसो कितें आनी हेका जो शब्द वापरला तेणी 8 दिसा भितर जर तेणी सॉरी मागंक ना जाल्यार आमी फुडें कितें ते आमी एक्शन आमी घेतले। हांव खरोच मनाच्यान एक रिस्पेक्ट दितलो एक सुशिक्षीत व्यक्ती असेंब्लीन एक विरोधी गटाची भूमिका बरी करपी असो पण आज तो कंप्लिटली होवलो। तेणी जो शब्द लापीड वापरला हे लापीड शब्दाचो अर्थ तरी ताका खबर आहा। बेवारशी रस्त्यार फिरणार फटिंगिरी करणार हेका लापीड म्हणटा। हे शब्द त्यांच्या कल्चरान दाखयले न्ही स्वताची कल्चर स्वताची अवकात तेणें दाखयली। आज चर्चिल आलेमाव इतलो शिकांक नसलो पण 13 दिसाचो तरी मुख्यमंत्री जालो तुज्या नशिबान हे जावपाचें ना कारण शिकान सुद्दां तूं गाडव कारण तूं इलिटरेटाची भाशा वापरली। वी स्ट्रॉंगली कंडेम द लँग्वेज यूज बाय यू सी इट इज नॉट फिट फॉर यू। अरे तुका खूप जनरेशन खूप वर्सां आहा लॉंग पिरियड तर तूं आतां असे शब्द वापरून तूं सगळ्या मांद्रे बसांक खातीर न्हू तर सगळ्यांचो अपमान केल्लो आसा। एका लिडराक ही भाशा सवाना। भाषा म्हणजे कितें आसा 4 मनशां त्या भाशेच्या माध्यमातून एकठांय येता पण ह्यो तोडटा मरे यू आर डिवायडिंग द सोसायटी आणि हे तुका लिडराक सवाना। जिताची आणि तुझी तुलना करप हे आमचे मूर्खपणा कारण जितान जो विकास केला रस्ते म्हूण आपली संस्कृती म्हूण किंवा विविध कार्यक्रम म्हूण लोकांची सेवा हे तुझ्या आयुष्यात जावपाचें ना। तुमचे कडेन भाषाच ना। चर्चिलान आपलं मुख्यमंत्री पद तरी सोबीत दवरलेले 13 दिसाचेर तुजे कडेन जमचें ना कारण तूं भाशेन फेल। भाषा तोच मनीस जिखता पण भाशेक कितें करता भाशेचो फायदो कितें। आज भाशा आसात जाल्यार मनीस खंय पावता। आतां तूं येलो आमचो पेडण्याचोच तो पण थंय एक आमदार जालो काय ना कारण तुमचे कडेन भाशा ना आमचे कडेन म्हणून आयज आमदार जालो। आज हे महामंडळ सांबाळटा खंयचो मनीस पेडणे तालुक्याचो तर आमी वी स्ट्रॉंगली मायसेल्फ along with all these voters and all these people gathered we strongly condemn the language the word used by you and does not fit for you as I know you're a qualified person you are nowhere you are just talking like a illiterate। युरी आलेमाव सांगूंक सोदता तूंय क्रिस्तांव आनी हांवूय क्रिस्तांव पण आमच्या मांद्र्यान कॉन्स्टिट्यूशन पयले क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव सगळे एकवटान आजून पासून आहा। तूं सावतासून मांद्र्यान येवन घुसपट घाली नाकाय आनी आमी ते खोपोंक दिवचे ना। तूं जिताक बीजेपीक सपोर्ट करता म्हणून तूं ताका लॅपीड म्हणटा पूण हांव तुका सांगूंक सोदता हे सगळे कॅमेरामॅनाच्या फुडल्यान रिपोर्टराच्या फुडल्यान तो लॅपीड न्हू जाल्यार तुमी त्याचे पापलेट हेचे सगळे काँग्रेसात तुजे काँग्रेस आमदार पळय आसलेले ते सगळे पेपीट मरे ते सगळे थिंगा जुकोटान गेले तर तांकां कित्याक म्हणना पूण जे जितान 2 वर्सां पळय हांगा मांद्र्यान कितें करून दाखयलां इतली वर्सां तुमच्या काँग्रेसीन पासून करून दाखोवंक ना उलट 70% सोडून 30% आमकां त्रासान घालून गेल्लेले आसात। युरी आलेमाव हांव डायरेक्ट सांगता हेजो क्रिस्तांव भागान सांगता दुसऱ्यांचे किस्कूट काडचे पयलीं तुजे दोळ्यांतले किस्कूट तूं पयले काड आनी मागीर आमकां येवन हिंगा कितें तें दाखय जाल्यार आमचे कडेन इतली कापास्ताद आहा साश्टीन येवन तुका तिगांच्यान उखलून हांगा हाडून तुका सॉरी मागोंक लावपाक आनी तुका लास्ट वॉर्निंग दिता हांव लास्ट तूं तर निजाचो क्रिस्तांव भाव खरो आनी तूं चुकलें म्हणून बोगस तुका हांगा येवन बोगसणे मागपाचें आनी जशें आमच्या वॉर्ड मेंबरान जो प्रेसिडेंटान सांगलां तुजे निशेध करतल्यो आमी बऱ्यांक तांची अवकात आनी जागो दाखयलेलो आहा। सो आमकांय टायम लागचो ना तुमची अवकात तुमकां दाखोवपाक देखून बरे भाशेन तुवें येवपाचें आनी सगळे मांद्रे जनतेच्या फुडल्यान आनी जीत आरोग्याचे कार्यकर्ते आहात त्याच्या मुखार तुवें ताका सॉरी म्हणपाची ही म्हाजी तुका ओपन चॅलेंज।